आणि एवढार म्हज्या भावणांदो आयच्या दिसाक आमी धाकटीच मॅसेज पडतले हांव. We are going to see, my friends, small message today. धाकटीच message that Jesus asks us to confess our sin before a priest. जेजून केन्ना सांगला काय आमी आमची पातकां पेद्रू कोणे ओ पाद्री कोणे बोक्षोळे मागोंक जाय वचोन हें आयज आमच्या आयच्या दिसाक आमी पळयतले. We are going to see, my friend, today. जेजून कोणे सांगला काय आमी पाद्रीच्या फुड्यान कुमसार जावपाक जाय म्हणून. Jesus told us that we should go to the priest to confess our sin. आणि आमी पळयता म्हज्या भाव म्हणून कॅथलिकान चर्चीन हें घडून हाडलेलें आसा. The Catholic Church teach that priests have authority to forgive sin through sacrament of reconciliation or confession, not by their own power but as instrument of Christ. तें सांगूंक कोत्ता म्हज्या भाव म्हणून जो आल्तारान आहा दोळे घालून तो सोंसो तो पाद्री न्हय तो जेजू जो दोळे घालून न्हेसलेलो आसा पळय तो कुमसारान धाकटुल्या पेटुलान बसता पळय तो हो इंस्ट्रुमेंट जावन आसा तो पाद्री आसना म्हणटा जेजू आसता म्हणटा त्या वेळार. And who gave this authority to apostle and their successor, a bishop or priest, based on John chapter 20. And when a priest say, and priest पाद्री म्हणटा ही authority आसा म्हज्या भाव. When the priest say I forgive your sin म्हणजे आमी हांव तुमची पातकां बोक्षता म्हणजे जेजू ताची पातकां बोक्षता पाद्रीच्या वरवीं. म्हणजे जेजूक गरज आसा कोणाची पाद्रीची. आनी पाद्री थिंगा ना जाल्यार जेजूच्यान पातकां बोक्षपाक जायना. हालीं ताका कितें जाय हो पाद्री जावन पाद्री वरवीं त्या जाग्यार तो जेजू मनशाची पातकां बोक्षिता. ही तेची टिचींग जावन आसा म्हज्या भाव बंधू. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले. वी आर गोइंग टू सी टुडे this is truth or this the another lie of the devil these people have teach people. आयच्या दिसाक आमी पळयतले हें खरें देवाचें उतर ओ देवताची शिकवण ही आमी पळयतले म्हज्या भाव बंधू. खरेंच हे पाद्रीक ऑथॉरिटी आसा काय म्हाजी आनी तुजी पातकां बोगसुपाक. आनी जेजू म्हज्या भाव बंधू हे पाद्री वरवीं पातकां बोगशिता काय हें आयच्या दिसाक आमी पळयतले. जेजूक हे पाद्रीची गरज आसा काय पातकां बोगसुपाक हें आमी पळयतले. आमी पळयता ओ पाद्री आपल्याच्या दोळ्यान कुस्कूट आसतना दुसऱ्याचे कुस्कूट काडूंक भोंवता. आमी पळयतले म्हजे भाव बंधू ह्या पाद्रीक देवान फॉरगिव केला काय खरेंच हे पाद्रीचे पातकां बोगसले काय ओ आपणाच्या दोळ्यान कुस्कूट आसतना तो दुसऱ्याचे काडूंक भोंवता. देवान ह्या पाद्रीक बोगसला काय जो हें कोत्ता कोत्ता जे देवान सांगूं ना पळय तें ब्लॅस्फेमी हो कोत्ता ह्या पाद्रीक देवान बोगशिला काय. हाव यू नो यू आर फॉरगिवन वेन केन्ना तुका देवान बोगशिलो. हाव यू नो कशें तूं जाणा देवान तुका बोगशिला म्हण कितें घडलें तुज्या जिवितान जेन्ना देवान तुका बोगशिला तो. ओ तूं हालीं दुसऱ्यांक सांगता आनी तुका देवान बोगसूंक ना. ओ तूं दुसऱ्याचे कुस्कूट काडूंक भोंवता पूण तुज्या दोळ्यान व्हडली फाटी पडलेली आसा हें तुका दिश्टी पडना. तूं दुसऱ्यांक सांगता आपूण बोगशिता म्हूण तुका देवान बोगशिला. केन्ना वेन गॉड हॅव फॉरगिवन यू. हाव यू नो वॉट हॅपन टू यू माय फ्रेंड. कसो तूं जाणा. आनी पयले सद्याक ही लॉस जावन आसा दर एका पाद्रीक जो पाद्री कुमसाराक बसोन दुसऱ्यांची पातकां बोगशिता हे पाद्रीक लॉस जावन आसा. कित्याक आपोसलांनी केन्नाच मनशाची पातकां बोगसूंक ना. आपोसलांनी केन्नाच म्हज्या भाव बंधू दुसऱ्यांची पातकां कुमसाराक बोगसूंक ना. आमी पळयता म्हज्या भाव बंधू बायबल आमकां सांगता only God can forgive sin. In 1 King chapter 8 verse 34 we see over here then hear thou in heaven. Solomon is praying over here. Then hear thou in heaven and forgive
the sin of thy people Israel. पुढे म्हजे बाबंदो ज्यूस लोक सदन जाण आसलो देवाच्या बोगोर हुंच्या प्रॉफिटाक आनी हुंच्याच पाद्रीक पासून पावून ना म्हजे बाबंदो त्या तेंपार पाद्री असले मंदिरान. Even the priest could not even forgive sin. They know only God can forgive sin. देव आणि जो देवान ताका बोगसूना म्हजे बाबंदो ताका केन्नाच बोगसणे मेळोंक शकना म्हजे बाबंदो. Only God can forgive sin. And it's not only that when God can forgive sin, God can remove your sin. God can completely cleanse your sin. He said, I'm not going to remember your sin anymore. तुझे आणि केन्नाच पातकां उगडासाक पासून हाडचें ना म्हणलेलें आसा. God said, I will throw out your sin behind my back. I will cast your sin into the deep of the sea. आणि जुई सगळे जाण आसले म्हज्या भावांनो हाली देव मनशाची पातकां बुगशिता म्हणून न हुंयचो एक मनीस पाद्री नो. कित्याक जितले आमी पातकां करता तितली देवाचेर करता आनी हे पाद्री आयज बसलेले आसा म्हजे बाबंदो बोगसुपाक न्हय सबार बायलांची आनी कोणाची पातकां आयकोपाक तेणी कितें केलां पळय तें कित्याक हो तेचो चान्स जावन आसा. आनी म्हजे बाबंदो एक कुमसारा वरवीं पाद्री वरवीं तुजें आनी म्हजें पातकां बोगसता जाल्यार जेजुकान हुर्साचेर मारपाची कित्याक गरज आसली. कित्याक आनी तेणें रोगत आरोवपाक जाय आसलें म्हजे बाबंदो. देव सांगतलो आसलो व्हडले वच आक्षी वच पणजे वच पाद्री बसलो आहा तेज्या फुड्यान कुमसात जा आनी थिंगा तुजी पातकां बोगसतली. आनी हें कितें जावन आसा देवचाची शिकवण म्हजे बाबंदो हे पाद्री जेवन येयलेले आसा. लिसन म्हजे बाबंदो कितें म्हणलेलें आसा जेन्ना जेजू एका आरेकाराक बोगशितालो. When Jesus is forgiving sin, one man was paralyzed. And Jesus said, thy sins are forgiven thee. आणि त्या वेळार सभा लोक असलो उदी करून स्क्रायब आसले फारिझेव असले जे देवाक ओळखताले देवाच्या लॉ जाण असले तोर जाण असले तेका खबर असली हाली देव बोगशिता म्हणून. They know only God can forgive sin. There's a Pharisees and scribes sitting there, my friend. And when Jesus said, your sins are forgiven, they are so upset, my friend. And they said, why do these men thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? पडला म्हज्या बाबंदो ताणें मोतीनूच चिंतलें म्हज्या बाबंदो हो मनीस कोण जावन आसा कित्याक असली ब्लॅस्फेमी उलयता पातकां बोगसुपाची. कोणाच्यान पातकां बोगसुपाक जाता बट गॉड ओनली देवाच्या एकल्याच्यानूच. आनी तें रायट आसलें म्हज्या बाबंदो. पूण तेका खबर नासली जो जेजू थिंगा आसलो तो देव म्हणून. गॉड मॅन ऑन अर्थ टू फॉरगिव सीन. आनी लिसन म्हज्या बाबंदो जेजू प्रूफ करता पूण देव म्हणून ह्या जाग्यार. Jesus is convict them and proving them that he is God on earth. And then he said, but that ye may know that Son of Man have power on earth to forgive sin. He said, what is easier to say your sins are forgiven or rise and take bed? But that by you may know the Son of Man have power on earth to forgive sin. Jesus did not say the priests have a power on earth to forgive sin. Jesus म्हणो ना पाद्रींक पावर आसा संवसारान पातकां बोगसुपाची. नो. सन ऑफ मॅन म्हणजे जेजूक पावर आसा संवसारान पातकां बोगसुपाची. And then he said, rise. आणि तो उठोन चलोन गेलो म्हणटा म्हज्या बाबंदो. आपलें बॅड घेवन घरा and go into thy house. And that man is gone. वच तर पावर म्हज्या बाबंदो पातकां बोगसुपाक पाद्रीक आसा जाल्यार सगलो गोंयांत लोक आसा तो आरेन दल्लोलो घरान पडलेलो हॉस्पिटलांनी तेकाय तो पावर आसलो हांकां सगळ्यांक बरें करपाक उठान चल म्हणपाक. हे कितें करता म्हज्या बाबंदो आरेन पडलेल्या लोकांक सोंतेसान जेवन येता समतो मारून उडोवपाक आनी धाडपाक समतो संवसारांत भायर. जर तर तेका पावर आसा पातकां बोगसुपाक जाल्यार आरेन पडलेल्या लोकांक दुयेंस जाल्ल्या लोकांक आर जाण नासलेल्या घरान लोक जाणटी आसात ताकाय हो पावर आसलो उठोवपाक
ताकाय तो पावर आसलो म्हज्या बाबूंद उठोवपाक, उठ आनी चल म्हणून. पूण हें दडना म्हज्या बाबून ताकोणें. आनी ताका लागून आमी पळयता देंवचारांक आयज हे पाद्रींक फूल केले आनी पाद्री वरवीं सभा लोकांक फूल करून उडयलेले आसा. लिसन म्हजे बाब म्हणू, जेजू बायबल सांगता आमची पातकां बोगसता हाली जेजूच्या रोगतान. द बायबल टेल अस माय फ्रेंड, our sins are forgiven only the blood of Jesus, or name of Jesus, or God himself, or Jesus himself. For this is my blood, Jesus said. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sin. पळयला म्हजे बाब म्हणू, पातकांचे बोगसोणे मेवपाक जेजू म्हणटा म्हजे रोगत आरोवपाक जाय. तेणें सांगो ना म्हजे बाब म्हणू तुमकां पातकांचे बोगसोणे मेवतले जाल्यार पाद्रीच्या फुड्यान कुमसाराक वचोंक जाय म्हूण. आनी हेच्या फुड्यान कोणाचीच पातकां बोगसोना म्हजे बाब म्हणू, कित्याक तोच पातकी जावन आसा. ताकाच खबर ना, ह्या पाद्रीकूच खबर ना म्हजे बाब म्हणू पाद्रीची पातकां बोगसल्या म्हूण ना. ती इचार म्हजे बाब म्हणू कशी तिची पातकां बोगसली, केन्ना आनी कितें घडलें. थोड्या पाद्रींक खबर ना म्हजे बाब म्हणू मोरोन पासून हूं वयपाचें आसा, ते भिलेले आसा, ते कडकडलेले आसा. आनी ही जावन आसा ब्लॅस्फेमी म्हजे बाब म्हणू जी आपोस्तलान केन्नाच हे भाशेन करूं ना. लिसन, बायबल आमकां सांगता बुक ऑफ हिब्रू 9:22, and almost all things are by the law purged with blood. मोजेसाचे समोरचे प्रमाणे सगळे मनशाक पातकांचे बोगसणे मेवताले, मनीस नितळ जातालो तो रोगतान. And without the shedding of blood there is no remission. रोगत आरोयल्या शिवाय पातकांचे बोगसणे ना म्हूण म्हजे बाब म्हणू. आनी हें कसलें पिशेपण हे पाद्रीची जे आपणी देवान ताका सांगून आसला म्हजे बाब म्हणू. ते कुमसाराक बसता आनी आमी पळयतले पाद्रीक देवान इंचूनच काडूं ना. नव्या कोरान देवान पाद्रीक केन्नाच इंचून काडूं ना, हें आमी पळयतले म्हजे बाब म्हणू. आनी हिंगा तुजी पातकां बोगसना म्हजे बाब म्हणू. हे पाद्रीच्या फुड्यान हिंगा तुजी पातकां डबल हाती टिबल जाता, 2 हाती 5 जाता, 100 जाता. कित्याक तूं रॉंग जाग्यार वयता. तूं देवान सांगल्या त्या जाग्यार येयना म्हजे बाब म्हणू. यू नॉट गो वेर गॉड टोल्ड यू टू गो. You go wrong place to get forgiveness, and there is no forgiveness over there. ह्या जाग्यार तुका पातकांचे बोगसणे ना. कित्याक बायबल सांगता रोगत वारयले शिवाय पातकांचे बोगसणे मेळना म्हणलेलें आसा. In order to get forgiveness, someone have to shed his own blood, perfect blood, innocent blood. And when Jesus died and rose again, and then he appeared to his disciple, and listen, in that same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews. कोण असले? Disciple, not priest. ही ते वर्स म्हज्या बाब म्हणू कोण आपणाक उजार कोत्ता. These words they take himself, they say आमकां पावत दिलोलो आसा जेजून कितें करपाक, पातकां बोगसुपाक. पूण जेजू कोणा कोण उलयता हिंगा? डिसायपल, follower of Jesus. All who follow Jesus, they are called believers. They can say your sins are forgiven if you repent and believe what Jesus did on the cross of Calvary. दर एका डिसायपलाक पावर आनी ऑथॉरिटी आसा म्हज्या बाब म्हणू. जर तर तूं रिपेंट जाव जाल्यार आनी बिलीव कर जाल्यार जेजूचो फिनिश वर्क त्या कालवारी दोंगराचेर. कित्याक लागून तो मेला तुज्या पातकां बसत. तूं पातकी जावन आसा, तुवें देवाच्या लॉ मोडल्या, गिल्टी जावन आसा, तूं सिनर जावन आसा, मेला, खंडेम जालोलो आसा, बुरस जालो आसा पातकान. आनी हेल तुजो पनिशमेंट. आनी तुजो रिलिजन तुका कितेंच करूंक शकना. पाद्री माद्री आनी कितेंच करूंक शकना. पूण देवान तुजो मोग केलो आनी जेजूक धाडलो आनी जेजूच्या हुर्साचेर मोरोन रोगत वारयलें. आनी मोरोन कोण? तो मेलेल्यांतलो जिवन जालो. आनी हें स्वत मानी जाल्यार देव तुजी पातकां बोगसतलो. ही ऑथॉरिटी दर एका मनशाक आसा म्हज्या बाब म्हणू सांगूंक. And when Jesus is talking over here, he is talking to the disciple, not a priest. And he was the atte potya kotta म्हज्या बाब म्हणू. Listen, when the doors were shut, the disciples were assembled of the fear of the Jews. Came Jesus and stood in the midst. Disciple asle, not a priest. And listen म्हज्या बाब म्हणू. And when he had said this, he breathed on them and said, receive the Holy Ghost. And listen,
And then Jesus said, whosoever sin he remit, they shall remit it unto them. And whosoever sins he retain, they retain. And Jesus कोणाकडे उलयता हिंगा? Disciple. Verse 19 मी पळयता म्हज्या भावांनो डिसायपल कोण उलयता, नॉट अपोस्टल अलोन. अपोस्टल नासले थिंगा, सगळे डिसायपल आसले जेजूचे. तो दोन एका डिसायपला कोण आनी पेद्रू कोण आनी सगळ्या कोण उलयता, जॉना कोण सगळ्या कोण उलयता. आनी तो कितें म्हणटा, जाची तुम्ही पातकां सांगत जाल्यार इफ यू से युअर सिन्स आर फॉरगिवन, they will be forgiven. And if your sins are not forgiven, they will not forgiven. म्हणजे कितें जावन आसा? दर एका मनशाक म्हज्या भाव बंधू, all disciple have power or authority to tell, if you repent and believe what Jesus did on the cross, God can forgive your sin. Oh, his blood can forgive your sin. दर एका जेजूक मानू गेलेल्या मनशाक म्हज्या भाव पावर आनी ऑथॉरिटी आसा सांगपाक कितें, जरी तो तूं रिपेंट जाव जाल्यार, ह्या जिवितांतलो कितें करता त्या मेळेपणांतलो तूं रिपेंट जाव जाल्यार आनी जेजूचेर बावट दवर जाल्यार, जेजूच्या फुरसाचेर कितें केलां तें जाल्यार देव तुका फॉरगिव करतलो. हांव तुका सांगता. आनी जो तूं रिजेक्ट कर जाल्यार हो क्रॉस, ही मॅसेज जेजूची फुरसायलो वावर, देव तुका केन्नाच फॉरगिव करचें ना. हेवूय हांव तुका सांगता. दीस इज द मिनींग माय फ्रेंड. आनी तेका लागून आमी पळयता एक्झॅक्टली हें सांगलां तेच परी आपोस्टलांनी बायबलाचेर केलेलें आसा. लिसन, तेका लागून कितें म्हणलेलें आसा पेद्रून, टू हिम गिव ऑल द प्रॉफेट विटनस. जेजू विशीं सबार प्रॉफेटांनी सांगून दवरलेलें आसलें आदल्या करारार पासून, that through his name whosoever believe in him shall receive remission of sin. पळयला म्हजे बाब पेद्रून कितें म्हणलेलें आसा? पेद्रून म्हणना म्हाका पावर आसा, जेजून दिलेलो आसा, ऑथॉरिटी आसा, तिची पातकां बक्षुपाक तुमची. यो कुमसाराक बस म्हज्या फुड्यान, सांग म्हाका. ना, पेद्रू हिंगा सांगता म्हजे बाब पीटर इज टॉकिंग हियर इन कॉर्नेलियस हाऊस. आदल्या प्रॉफेटान सांगून दवरलेलें आसलें, कोण जेचेर विस्वास दवरता तितल्याकूय ताच्या नांवान पातकाचें बक्षणें प्रोवायड केलेलें आसा म्हणून. आदी सांगून दवरलेलें आसलें प्रॉफेटांनी, जे कोण जेचेर विस्वास दवरता तितल्याकूय ताच्या नांवान पातकाचें बक्षणें मेवतलें म्हणून. पातकाचें बक्षणें कशें मेवता? कुमसाराक ना, जेच्या नांवाचेर विस्वास दवरता पळय तो, जो नांव सगळ्यांच्यान व्हडलें नांव जावन आसा, ह्या नांवान सोडवून दिलेलें आसा, ह्या नांवान पातकाचें बक्षणें दिलेलें आसा. लिसन, पॉल कितें म्हणटा, इन होम वी म्हणजे आमी पासून आमकां कशें रिडेम्पशन मेवलेलें आसा, आमकां कशें पातकाचें बक्षण मेवलेलें आसा. लिसन, इन होम वी हॅव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, इवन द फॉरगिवनेस ऑफ सीन. आमकां पातकाचें बक्षण कशें मेवलां? ताच्या रक्ता वरवीं. तेणें म्हणोना, पॉलान म्हणोना म्हाका पातकाचें बक्षण मेवलां, पेद्रूच्या फुड्यार कुमसार जालो देखून. नो, हें जावन आसा मॅडनस जावन आसा म्हज्या बाबंदो कॅथलीक पाद्रीची. कित्याक हे मनीस साल्वार जावना म्हजे बाबंदो. आनी जेजू म्हणटा कुड्ड्याच्या हाडल्यान कुड्डो आसा जाल्यार दोगूय होणान पडटले. मनीस कुड्डे जावन आसा. जर तर ताका सत कवलें जाल्यार म्हजे बाबंदो ते केन्नाच कुमसाराक दुसऱ्यांची पातकां बक्षपाक बच्चे नासले, कित्याक ब्लॅस्फेमी जावन आसा. ते कोणें आपुणूच मेल्यार जिवे जावपाक जायना होणांतले ओ दुयेंसांतले. आपणाचें दुयेंस कुरार करूंक जायना. तेंच्याच दोळ्यांनी व्हडली किसर पडलेली आसा, पूण ते दुसऱ्यांचे काडूंक पावता म्हजे बाबंदो. लिसन, कोण आमकां फॉरगिव करता? आनी बी कायंड वन टू अनदर, टेंडर हार्ट, फॉरगिविंग वन अनदर, इवन एज गॉड फॉर क्रायस्ट सेक हॅड फॉरगिवन यू. कोणें तुमकां बक्षिल्लें? देवान. God have forgiven you, my friend. Not a priest, not Pedrun. Listen, my friend. Bible among सांगता John, पहिले John chapter 1 verse 9. If we confess our sin, आमी तर आमची पातकां कन्फेस जाता जाल्यार he is कोण? देव आमची पातकां बक्षिता. नो पाद्री ओ पेद्रू. No, my friend, he is faithful and just to forgive us our sin. जॉन म्हणटा आमचे पासून पातकां बक्षिता देव जावन आसा, आज म्हणलेलें आसा, आवर सीन, एंड टू क्लिन्स अस फ्रॉम ऑल अनरायचियसनेस. पळयलां म्हजे बाबंदो, कोंकणी बायबलाचेर तुमकां मेवतलें, आमी आमची पातकां ओडकून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता. नो पाद्री, माय फ्रेंड, दीस मॅन हॅव लॉस्ट माय फ्रेंड. आनी ह्या लोकांनी साबार जाणांक हेलान धाडलें म्हजे बाबंदो.
आमच्या गोंयच्या लोकांक वो सभा लोक जो आसा ताका स्वत मेळूना, ताका गॉस्पल प्रीच जावना, न्हय म्हूण ताका रिपेंटंट काडूना देवान, न्हय म्हूण ताका गॉस्पलाची सजमण मेळूना, ते पातकी म्हूण पासून सजमवना आनी पवित्रत्म्यान ताका नवो जल्म दिवना म्हज्या बाबून. आनी हो लोक गॉस्पल नासतना, गॉस्पल आयकोन नासतना, गॉस्पलाची सजमणी नासतना मरण गेलो म्हज्या बाबून. ते पाद्रींचे आयकोन 40 जावन आसा आनी खूंय पातकांनी बॉक्सोन मागोवंक गेलेले आसा. पाद्रीच्या फुड्यान चिंत म्हज्या बाबून, जर तूं खंयच्या हॉटेलाचेर जेयलेलो आसा आनी थिंगा तुजें बील जालेलें आसा 200 रुपया, तूं तें हारीक करूंक पाद्रीच्या फुड्यान वयतलो ना न्हय. ज्या जाग्यार तूं जेयला ओपिला त्याच जाग्यार तूं हें हारीक करूंक जाय. त्या हॉटेलाचेर बील तूं उरलेलें आसा थिंगाच तुवें हारीक करूंक जाय. तुजें बील पाद्रीच्या फुड्यान ना, कित्याक तूं थिंगा रिणकारी ना म्हज्या बाबून. तूं आसा त्या हॉटेलाचेर जेयला तेका. तेच परी जेन्ना तूं आनी हांव पातक करता तेन्ना आमी पाद्रीचेर करना म्हज्या बाबून. आमी कोणाच्या फुड्यान करता, कोणाचेर पातक करता, आमी देवाचेर पातक करता. आनी तेका लागून आमी पळयता म्हज्या बाबून. तुमी केन्ना आजलो आसतलो साम्स 51 जेन्ना दाविदान पातक केलें तेन्ना बेतशेबाचेर तो थिंगा कितें म्हणटा, कोणा कोण रडटा तो. लिसन कितें म्हणलेलें आसा. साम्स 51 वर्स 1. Have mercy on me, O God, according to thy loving kindness, according to that multitude of that, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. And verse 3 कितें म्हणटा, listen म्हज्या बाबून. Psalms 51 verse 3. For I acknowledge my transgression and my sin is before me. Then verse 4, listen कितें म्हणटा, against thee only I have sinned and done this evil in thy sight. पळयला म्हज्या बाबून. डेविड देवा कोणी रडटा, देवा तुजेर हांवें पातक केला. तेच परी दर एक आमी पातक करता तेन्ना आमी पाद्रीचेर पातक करना म्हज्या बाबून. आमी देवाचेर पातक करता. आनी देवान तो तुका बगसोवना जाल्यार तुका केन्नाच फॉरगिवनेस मेळोना म्हज्या बाबून. तुका पाद्रीन कितलेंय सांगलां जायत. जसो हांव सबार पाद्रीच्या फुड्यान कमसा जातालो, म्हाजें केन्नाच पातक बगसोवना म्हज्या बाबून. आनी तो जाग्यार तुका केन्नाच पातकाचें बगसोळें मेळपाक ना, कित्याक तें रॉंग जावन आसा, देवचाचो जागो जावन आसा तो. एक्चुअली तूं देवाच्या फुड्यान वयपाक, जेजूच्या फुड्यान वयपाक, तूं देवचाचें आयकोन तूं पाद्रीच्या फुड्यान वयता, कित्याक तो पाद्री जावन आसा देवचाचो इंस्ट्रुमेंट. लिसन माय फ्रेंड. आनी दुसरी वर्स कितें कोट करता, जेम्स हिंगा सांगता तें पळयल्यार कन्फेस युअर फॉल्ट वन टू अनदर. आनी तेका लागून ते कितें करता, कन्फेस युअर सीन म्हूण ते हिंगा फॉल्ट आहा ते सीन म्हूण सांगता. आनी कितें करता आनी सांगता, पळयलां बायबलाचेर बरयलेलें आसा, कन्फेस युअर सीन ऑर फॉल्ट वन टू अनदर म्हणजे कन्फेस युअर सीन टू द प्रिस्ट. ही वर्स ते म्हज्या बाबून आत्या आसा ती पत्त करता. आनी हिंगा जेन्ना उलयता जेम्स कोणा उलयता, एल्डर्स सिकनस. जर तर तुका कसलेंय सिकनस आसा, he said, if anyone sick among you, let him call the elders. एल्डर हाका पळय म्हणलेलें आसा, नो पाद्रीक. आनी एल्डर जातो जाल्यार तो काजारी आसोंक जाय, तो ताका क्वॉलिफिकेशन आसोंक जाय, तो पास्टर आसोंक जाय, एके लोक जालोलो बायलेचो घोव आसोंक जाय. पूण हे पाद्री लोक जावना म्हज्या बाबून. दे आर नॉट क्वॉलिफायड. जेम्सान जावना तुवें पाद्रीक आपोवपाक जाय म्हूण ना. एल्डर्स, एल्डर म्हणटा ते खुशीन जावन आसा आनी पाद्री म्हणटा ते खुशीन जावन आसा. पास्टर म्हणटा ते खुशीन जावन आसा आनी प्रिस्ट म्हणटा ते खुशीन जावन आसा. आनी प्रिस्ट खंयचे कोण जाय आसले, प्रिस्ट जावपाक जाय आसले म्हज्या बाबून हाली ओल्ड टेस्टमेंटान, नो न्यू टेस्टमेंटान. लिसन थिंगा कितें म्हणलेलें आसा, कन्फेस युअर फॉल्ट वन टू अनदर. आनी तें उजार केलां कितें म्हज्या बाबून, पराप्तोमा म्हणजे ग्रीकान उजार केला. पराप्तोमा म्हणजे एरर्स जावन आसा, फॉल्ट जावन आसा, फॉल ऑफेन्सीस सीन टू अदर. जर तर हांवें कोणाक दुखयलें जाल्यार हांव तेच्या फुड्यान वयतलो, ब्रदर हांवें तुका दुखयलां, हांवें तुका जास्ती मारल्या, हांवें तुजेर पातक केलां, प्लीज म्हाका फॉरगिव कर. हे भशेन जर तर तुवें कोणाकूय वायट केलेलें आसा, कोणाक तुवें दुखयलेलो आसा, त्या मनशाच्या फुड्यान तुवें वचोंक जाय, तुवें बक्षोणें मागोंक जाय. देव हांवें तुका दुखयलां, हांवें म्हणोंक फावन आसलें, म्हाका फॉरगिव कर. पूण हिंगा कितें जालेलें आसा, कन्फेस युअर फॉल्ट
टू वन टू एनादर. जर तो तुवें तुज्या बाक दुखयला जाल्यार ताका बोगसोणें कर, बोगस दी ताका, बोगसोणें दी. ओ कन्फेस जा, हंबल जा आनी ताका फॉरगिवनेस माग आनी देवा कोण फॉरगिवनेस माग. कित्याक जेन्ना तूं पातक करता तेन्ना पाद्रीचेर करना. आनी ती कितें कितें थिंगा कितें म्हणलेलें आसा, कन्फेस युअर फॉल्ट वन टू एनादर. तर पाद्री तुका सांगता तूं आपणाचें पातक ना, हिंगा वन एनादर म्हणलेलें आसा. कन्फेस युअर फॉल्ट वन टू एनादर. तुवें ताका सांग आनी पाद्रीन आपणाची पातकां तुका सांगूंक जाय, पूण पाद्री सांगता तुका पातकां ना. तो हाली आयकोता, आपणाची लिपयता म्हज्या बाबंदू. आनी तूं पातक करता, तुवें पातक करता तेन्ना तूं पाद्रीचेर करिना म्हज्या बाबंदू. He said, pray one for another, that ye may heal. कित्याक लागून हील जावपाक लागून कन्फेस कर म्हणलेलें आसा. कित्याक जायते पाड आमकां हील देव कोण ना म्हज्या बाबंदू, एज लॉंग आमी पातकां लिपयता दुसऱ्यांचेर. Then he said, the effectual fervent prayer of a righteous man. Righteous man म्हणलेलें आसा, नो पाद्री, नो प्रिस्ट. माच देव म्हणटा रायचेस मनशाचें आयकोता, जो रायचें जिवीत जियेता. हिंगा कितें म्हणलेलें आसा, कन्फेस युअर फॉल्ट वन टू एनादर. सो देवाच्या उतरान हिंगा म्हणोना तुजें कन्फेस युअर फॉल्ट टू द प्रिस्ट. पाद्री कोण कन्फेस जावं म्हणोना म्हज्या बाबंदू. जर तर तुवें तुका दुखयला सेजरांक, त्या कोणें वचोन बोगसोणें माग म्हणलेलें आसा, नो पाद्रीच्या फुड्यान. आनी ताका लागून म्हज्या बाबंदू आमी पळयता, देवान जेन्ना आपोसलांक इंचून काडल्या तेका म्हज्या बाबंदू ताका क्वॉलिफिकेशन आसा बायबला प्रमाणे. आनी 3 क्वॉलिफिकेशनां ताका आसूंक जाय म्हज्या बाबंदू खंयचोय आपोसल जातलो जाल्यार. पयलें सद्याक ताका जेजून सिलेक्ट करूंक जाय म्हज्या बाबंदू एज आयस विटनस ऑफ हिज मिनिस्ट्री ऑन अर्थ. जेजून ताका डायरेक्ट आपोवपाक जाय, नो खंयच्या पाद्री, नो खंयच्या मनशान, नो खंयच्या पोपान, नो. जेजून ताका डायरेक्ट सिलेक्ट करूंक जाय आसलो ह्या संवसारान. दुसरें जावन आसा म्हज्या बाबंदू क्वॉलिफिकेशन आपोसलांक, जेजून ताका खूब शिकोवपाक जाय. नो खंयच्या आपोसला कोणें, नो खंयच्या सिमिनारीन वचोन, नो. जेजून ताका डायरेक्ट शिकोवपाक जाय आसलो संवसारान आसतना. ओ जेजून ताका दिश्टी पडोन पासून पर्सनल ताका शिकोवपाक जाय आसलो, जसो पॉलाक जेजून खूब शिकयलेलो आसा. आनी तिसरें क्वॉलिफिकेशन जावन आसा हें, मोरोन कोण जेजू मोरोन कोण जिवंत जावन जेजूक ताणें खाशा दोळ्यांनी पळोवंक जाय आसलो म्हज्या बाबंदू. मोरोन कोण जिवंत जावन ह्या आपोसलांनी जेजूक मोरोन कोण जिवंत जावन पडयला म्हज्या बाबंदू. तांणी दोळ्यांनी खाशा. हें क्वॉलिफिकेशन पाद्रींक आसा काय ना? हें क्वॉलिफिकेशन नाच जाल्यार तुका सक्सेसफूल कसो मेळोंक शकता? पेद्रूचो. कित्याक पेद्रू आनी ते आपोसल जावन आसा आनी आपोसल आनी प्रिस्ट एक न्हय म्हज्या बाबंदू. आनी तेच परी आमी पळयता पुलीस आनी दोतोर एक न्हय, तेजी ड्युटी दुसरी जावन आसा, तेचें काम दुसरें जावन आसा. तेच परी म्हज्या बाबंदू एप्पल आनी मँगो दे आर नॉट सेम, ताचो टेस्ट दुसरो जावन आसा. आनी तेच परी म्हज्या बाबंदू आपोसल आनी प्रिस्ट हे डिफरंट जावन आसा. आनी देवान न्यू टेस्टमेंटान केन्नाच म्हज्या बाबंदू पाद्रीक म्हणटा थंयसून काडूंक ना. कित्याक दर एक जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरल्या तितलेय पाद्री जावन आसा स्पिरिच्युअली ऑफरिंग करपाक, नो दोळे लोप घालून. हें कितें जावन आसा, हेलान व्हरपाचें ट्रीक जावन आसा. तुजी पातकां बॉक्सन आसा तूं मोरोंक. आनी तेका लागून म्हज्या बाबंदू आपोसलांक आनी पाद्रींक केन्नाच आपोसल म्हणना, ओ पाद्रींक केन्नाच आपोसल म्हणना, ओ आपोसलांक केन्ना पाद्री म्हणना म्हज्या बाबंदू. पाद्री जाय आसले सगळे ओल्ड कवनांटान, नॉट न्यू टेस्टमेंट. कित्याक दर एक बाबंडा जेचेर विश्वास दवरल्या तितले दर एक पाद्री जावन आसा स्पिरिच्युअली ऑफरिंग करपाचें. आनी तेका लागून म्हज्या बाबंदू बायबलाचे चर्चीन कोणाक इंचून काडल्या, सभेन कोणाक इंचून काडल्या पळयल्यात पळयात तुमी. तुका केन्नाच मेवपा ना नवे कोरोनान देवान पाद्रीक म्हणटा पळय तो इंचून काडला पळय तो. कित्याक हें पाद्रीपण घडोवन हाडला म्हज्या बाबंदू कॉन्स्टंटीन म्हणटा पळय ताणें आपले ओन कॅथलीक धर्मान रिलिजनान. बायबलाचेर अशें बरयलेलें आसा, एंड गॉड हॅड सेड सम इन द चर्च. देवान चर्चीन कोणाक आपयलेलें आसा शिकोवपाक. पयले आपोसल, ताका 3 भाशेचें क्वॉलिफिकेशन जाय.
जेजून ताका सिलेक्ट करूंक जाय, जेजून ताका आपोवपाक जाय आसलो, जेजून ताका डायरेक्ट शिकोवपाक जाय आसलो, आनी मरण कोण जिवन जावन कोण त्या मनशान जेजू कशा दोळ्यांनी पडोवंक जाय आसलो, हें ताका क्वॉलिफिकेशन जावन आसा आपोस्टलांक. उपरांत प्रोफेट जे देव ते कोणें उलयता, थर्ड जावन आसा टिचर्स, उपरांत कोण मिरेकल करता पळय ते, उपरांत थोडे हिलिंग करता पळय ते, हेल्प करता पळय ते, गव्हर्मेंट जावन आसा सर्व करता पळय ते, आनी टांग्स उलयता पळय ते, सगळे असले जोर तरेचे पवित्र आत्म्यान गिफ्ट दिलेले आसा. पूण पाद्रीक म्हणटा पळय तो तुका केन्ना मेळचें ना. देवान पाद्रीक हिचून काडला, पोपाक हिचून काडला, नवमुचे बाब म्हणटा हो रॉंग रिलिजन जावन आसा, फेक रिलिजन जावन आसा. लिसन, पॉल सांगता उपरांत अगेन 5 ऑफिस इन द चर्च. पहिले अपोस्टल, सम जीसस गेव सम अपोस्टल, सम प्रोफेट्स, सम इव्हेंजलिस्ट जे गांवांनी भोंवता गॉस्पल सांगोंक, सम पास्टर्स and teachers. There is no priest, my friend. तुका केन्नाच मेळचें ना. पाद्रीक म्हणटा पळय थंयसून काडला तो. हे रॉंग जावन आसा म्हजे बाब. हे बाल्लाचे पाद्री जावन आसा, हे देवचाचे इंस्ट्रुमेंट जावन आसा पाद्री, जे लोकांक इतल्याय लोकांक हेणें हेलान धाडला म्हजे बाब म्हणून तूं. आनी आयचे सकाळ हांव विचारता, दवर एका पाद्री कोणूय तो जावं, आर यू फॉरगिवन? तूं तुजी पातकां बगसोल्या केन्ना? कितें घडलें? कशें तूं जाणा तुजी पातकां बगसल्या म्हणून? कितें तुज्या जिवितान घडलें ते दीस देवान तुका फॉरगिव केला ते दीस. आनी पळयता हांव जेन्ना जेजून ते आरेकराक फॉरगिव केलो तेन्ना, तो फॉरगिव केलो तेन्ना तो उठोन चलोंक लागलो, थिंगाच उरोवना. तेच पर्यंत देवान तुका फॉरगिव केलो जाल्यार कितें घडलें तुज्या जिवितान? आनी जर तर म्हजे भावंडू तुका खबर ना कितें घडलां पळय तें, जाल्यार हे पाद्री लॉस जावन आसा आजून पासून. काळोखाक जियेता, मेळेपणाचें कुत्तपण जियेता, पुजोडपणान जियेता, फटयणपणाचें जिवीत जियेता. हांव पळयता तो चलोन गेलो, आरेकात चलोन गेलो, कित्याक जेजून ताका पावत दिलो चलपाक. तेच परी जर तर तुजी पातकां बगसलें जाल्यार म्हजे बाब म्हणटा तेजो एविडन्स जावन आसा, रिजल्ट आसा. आनी आमी पळयता जर तर तुका खबर ना कितें घडलां पळय तें, हे पाद्री लॉस जावन आसा म्हजे बाब म्हणून. आनी हे सगळ्या लोकांचो गुन्यांवकारी हे जावन आसा, हे फटकिरे दोंगे मनीस जावन आसा, फारिजेव जावन आसा हे. लिसन माय फ्रेंड. आनी आयज हो लोक म्हजे बाब म्हणून पाद्रीच्या फुड्यान वयता, देवाचें उतर नाका हालोलो, देवाचें उतर आजय नासलोलो, आनी देवाचें उतर सजमना तसलो लोक वयता ह्या जाग्यार, ह्या मनशा कोणें. देवाचें उतर जाणा आसलोलो आनी जेजूक अवकलो मनीस केन्नाच त्या जाग्यार वयचे ना म्हजे बाब म्हणून. कित्याक ताका खबर आसतलें पातक बगसता ते पाद्री कोणें न्हय, पातक बगसता ते हाली जेजू कोणें. आनी एक दीस म्हजे बाब म्हणून हो लोक आयज हो पाद्रीच्या फुड्यान वयता आनी तूं पाद्रीच्या फुड्यान खूब सारो वयता, त्या जाग्यार तुजी केन्नाच पातकां बगसोंक ना, तूं पातक बगसोन नासतना मेलोलो आसा. आनी ताका लागून बायबल सांगता एक दीस जाची नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर मेळोवं ना, जाची नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलीं नासलीं, ताका सगल्यांक उज्याच्या कोणान उडयलीं म्हणटा. Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. हांव विचारता दर एका पाद्री कोणी, तुजी पातकां बगसलें? तुजी पातकां बगसलें जाल्यार तूं केन्नाच आनी दुसरे फावट कुमसाराक बसचें ना लोकांची पातकां बगसोवपाक, कित्याक ही ब्लॅस्फेमी जावन आसा. पातकी मनीस कसो दुसऱ्यांची पातकां बगसोवपाक शकता? ओन्ली गॉड कॅन फॉरगिव सिन, माय फ्रेंड. आनी जर तर तुजी पातकां बगसल्यार तुज्या जिवितान जसो तो आरेकार चल्ला तेच परी तूं क्रिस्ताचे भाशेन चलतलो. यू वील वॉक विथ जीसस. जेजूची फेलोशीप तुका आसतलें, तुका एक्शनच आसतलें स्वर्गार वचपाचें. आयज मरो जाल्यार 100% हांव स्वर्गार वयतलो म्हणून. यू वॉक लायक जीसस इन ह्युमिलिटी, लव, डुईंग द फादर वील. आयज चलता काय हो पाद्री? ना, हे पाद्री हाली मुर्त्याचे वशीपर जावन आसा म्हज्या बाब म्हणटा, फोटी शिकोवपाचे इंस्ट्रुमेंट. देवाचे उतरा प्रमाणे ते जियेतले आसले. आनी ताका लागून म्हजे बाब म्हणटा आयज पाद्री हे सगळे गुन्यांवकारी जावन आसा. लोक मरता तितले लोकांचे जबाबदारी जावन आसा हे. आनी म्हजे बाब म्हणटा ह्या पाद्रींक जो
देवचाराक पयचो पनिशमेंट पडटा तसलोच पनिशमेंट आयज ह्या पाद्रींक दवरलो आसा देवान. आनी दर एक पाद्री आयज मेलेले आसा तितलेय आयज देवचाचे भाशेन पनिशमेंट इफेन्नान भोगता म्हजे बाब म्हणून तूं. ते कितलेय सांगू आमी देवाक वळखता म्हूण, कित्याक ही जावन आसा ब्लॅस्फेमी जावन आसा. जेजूच्या रक्ता बगोर आनी जेच्या नांव बगोर तुका केन्नाच पातकांचे भोगसणें ना म्हजे भाव म्हणून तूं. आनी हाली तुजी जेजू एकलोच पातकां भोगसुपाक शकता. म्हज्यान सांगूंक जाता जर तर तूं रिपेंट जाव जाल्यार जिवीत बदल जाल्यार जेजूचें रगत तुजी पातकां भोगसुपाक रेडी आसा. जेजू तुका भोगसुपाक रेडी आसा आनी तूं रिपेंट जायना जाल्यार तूं तुज्या पातकांनी मरतलो. पूण पातक भोगसुपाक हाली देव जावन आसा. आनी हांव मागता म्हजे बाब म्हणून दर एका मनशा कोणी जाता तुजी पातकां भोगसल्या केन्ना कितें घडलें कशें तूं जाणा देवान तुका फॉरगिव केला म्हूण. कित्याक बायबल सांगता जेजू सांगता साबार जाण मरतले पातक भोगसण आसना. जेजून खूब सांगलेलें आसा इफ यू नॉट बिलीव आय एम फॉर आय एम यू वील डाय इन युअर सीन. म्हणजे पातक भोगसण आसना तूं मरतलो हेलान. आनी जेजू म्हणटा त्या दिसांनी म्हाका सोमया सोमया म्हणला म्हूण कोण स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरचें ना पूण म्हज्या बापाची खुशी केल्या तीच. त्या दिसांनी म्हाका म्हणटलो साबा लॉर्ड हांव हिंगा गेलो हांव पाद्री आसलो हांवें मिरेकल केलें हें केलें मिसां केलें. आनी जेजू म्हणटालो खड सर म्हाज्या फुड्यान लो हांव तुका वळखना पासून तूं कोण तो तुका हांवें केन्नाच एक्सेप्ट करूं ना म्हजो म्हणून. आनी म्हज्या बाबा म्हणटा हेल इज अ रियल प्लेस. चित म्हज्या बाबा म्हणटा जेजून खूब सांगलेलें आसा. जेजून फारिझ्यांक खूब सांगलेलें आसा फारिझ्यांनी तुमी भितर सरोना स्वर्गीच्या राज्यान पूण स्वता ताकाय तुमी दिवना सरपाक. हे रियल प्लेस जावन आसा म्हज्या बाबा. हे पाद्री वयतले ते वयतलेच पूण तुमचें कितें जावन आसा कोणाचें तुमी आयकतात. बायबल सांगता पळय तें ओ ह्या फुटकिऱ्या मनशाचें हें तुजो चॉयस जावन आसा. कित्याक बायबल सांगता मनशाक एक पाट मरपाक जा आनी उपरांत म्हज्या बाबा म्हणटा तुका देवाक फेस करूंक जाय. तेन्ना त्या वेळार पाद्री आसचें ना तुजो पांय मारचें ना गांवचो लोक आसचें ना देव आसतलो आनी तूं आसतलो आनी देव तुका बायबला प्रमाणे जज करतलो. आनी तुवें बायबल आयकोन आसना मेला तुका होप ना म्हज्या बाबा म्हणटा. तुका देवान केन्ना फॉरगिव करूं ना जर तर तुका बायबलाची गॉस्पलाची सजमण तुका कोणें शेअर करूं ना जाल्यार गॉस्पल तुका सांगूं ना जाल्यार. आनी हो गॉस्पला वरवीं देव मनशाक पातकांचें भोगसणें फावो करता ऑफर करता. हो गॉस्पल जावन एकूच होप जावन आसा. तूं पाद्रीच्या फुड्यान वच आजरान कुमसा जा हांव तुका खरें सांगता म्हज्या बाब तुजें एक पासून पातक भोगसवना त्या जाग्यार. तूं आज पासून गिल्टी आसा गुन्यांवकारी आसा. आनी पाद्री एक दीस दाव मारतले म्हज्या बाब म्हणून जेन्ना देवाचो जजमेंट ह्या संवसारान पडटा ते दीस मिसा सोडून तेर सोडून आनी बोक्षिता ती ही धाकटी ताणें गौर केलां पळय तें कन्फेशन बॉक्स हें सगळें सोडून ते दाव मारतले म्हज्या बाब म्हणून जेन्ना देवाचो जजमेंट हाचेर पडटा तेन्ना. पूण आयज जेजू तुका फॉरगिव करूंक शकता हंबल जाव जाल्यार. त्या पासून त्या फुरसाचेर मेला तुका साल्वार करूंक ताणें रगत आरयलां. तुज्या पातकाचें भोगसणें दिवपाक तुका तो फुरसाचेर मेला. तुजो राग घेयला तुजो देवाचो क्रोध घेयला देवाचो राग घेयला. तुजो पळय राग आसलो तो ताणें घेतला आनी त्या कुर्साचेर मरोन तो होणांतलो भायर सरला आनी तो तुका भोगसण दिवपाक रावता जर तर तूं तेच्या फुडें येवं जाल्यार. प्रेज गॉड.